आम्ही सध्या आहात ते म्हटल्यार दोनापावल जेटीचेर आणि आयज सकाळी असो इन्सिडंट घडलो तो म्हटल्यार सकाळी 7:05 हांगासर एक बस येताली वयल्यान आणि ती बसीचो ब्रेक फेल जालो अशी माहिती मेळटा आणि ती बस थेट सारकी जी दोनापावल जेटी आसा जेटीची जी तिकेट काउंटर आसा ती गेट फोडून ती भितर आयली. भितर आयल्या हांगा एक स्टार आशिल्ले तेंचे लायिल्ले ते स्टार फोडून फाटल्यान पळोवपाकूच शकता मोडला ते स्टार फोडून ती जवळपास ती काउंटरा वयल्यान त्या गेट काउंटरा वयल्यान ती जवळपास 50 मीटर भितर आयली. भितर अशें जाल्लें की भितर ड्रायव्हर एकूच आशिल्लो सो कोणाक कितें जावंक ना बट गेटीचें लुकसाण जाल्लें आसा आणि इतली बस कशी आयली हो व्हडलो प्रश्न पडला कारण देवते वयल्यान जवळपास हांगा पावपाक म्हणल्यार एक 200-300 मीटर आसा आणि ती गेट फोडून परत भितर 50 मीटर पावला हो व्हडलो प्रश्न आसा ही कशी पावली काय म्हणून लोक सगळे चिंतता. प्रुडंटा खातीर दोनापावल जेटी वयल्यान रुपेश राव.